शेट्याची दुर्ग मेरेन धांव तुमकां हांसूंक फोंडेच्यान मडगांव आयला हांव. गोंयभर सध्या चल्ला राजकारणाचो शिगमो कार्नवाल. गोंयभर सध्या चल्ला राजकारणाचो शिगमो कार्नवाल. तातूंत हांवूय घालून आयला इल्लोसो बोवाळ. तातूंत हांवूय घालून आयला इल्लोसो बोवाळ. मुख्यमंत्री न्हय गोंयचो, मुख्यमंत्री न्हय गोंयचो, पूण मनोहर म्हजें नांव. तुमकां हांसूंक फोंडेच्यान मडगांव आयला हांव. राजकारणात आमचे घराणे जरी नसले जंगी, राजकारणात आमचे घराणे जरी नसले जंगी, नेसली ना लुंगी तरी सरनेम आमचे भिंगी. तुमकां हांसूंक फोंडेच्यान मडगांव आयला हांव. मुख्यमंत्री न्हय गोंयचो, पूण मनोहर म्हजें नांव, मनोहर म्हजें नांव, मनोहर म्हजें नांव. हांव फोंडेच्यान येतालो. फोंडेच्यान येताले बोरी मरे एक देवूळ आहा रे बारीकशें आमगे हिंदूचें. थिंगा एक भायर गाय आसा आनी एक मोसो आहा. येयले लोक गाय खात लायता, पांयां पडटा, देवळान वयता. गाय खात लायता, पांयां पडटा, देवळान वयता. म्हशीक मोठो शितीमेत जालो रे. आनी येयले लोक गायकूच हात लायता, पांयां पडटा, देवळान वयता तसो म्हाका एकलो हात लायता तसो. म्हशीन मरे रेडे आहा पयलो. रेड्या हांगा रे मोलो. येयले लोक गाय खात लायता, पांयां पडटा, देवळान वयता. गाय खात लायता, पांयां पडटा, देवळान वयता. म्हाका एकलो हात लायता तसो. रेडो ती कित्याक जाणटू? हे मालो हांव फुड्यान आसतना तुका हात लावपाक कोणाक कापस्ता काय मालो. रेडो सुद्दां कितलो हुशार पळय मरे. मनोहर पर्रीकारान इफी पणजे दवरली. म्हणजे दोगूय फ्रेंड इफीक गेले भोंवपाक. एक अवितो आनी एक सेल्वी. दोगूय भोंवले मरे. अवितोक मातशी भूक लागली रे, कितें खावया मरे मालो. सेल्वी मालो नाका, कित्याक एक च्या 30 रुपये न्ही रे. कित्याक मिरामार वेळेर वचून वारें तरी खावया मालो. वारें फुकट न्ही ती ॲटलिस्ट आमगेलें न्ही तें फुकट. काय प्रॉब्लेम ना मालो. वेळ गेलो अवितो सेल्वी भोवले मरे. सेल्वीक एक बोर्ड दिश्टी पडलो मिरामार वेळेर. त्या बोर्डार कितें बरयल्लें? बुट्ट तेका काडटल्या 100 म्हणून. सेल्वी मालो काय अवितो तू उडी मार मारो. आगो काटा 100 मेळटा तेरे 50 घेवया. अवितो म्हणालो काडटा मरे. अरे शुअर काडटा मारो. हेणे सेल्वीचेर विश्वास दवरलो मरे आनी डुबूक करून उडी मारली मरे. हो ग्रुपाक पावलो अवितो. बुडलो बुडलो काड मरे सेल्वी, काड मरे सेल्वी. सेल्वी एका कसो काडपाक तयार ना. त्या सेल्वीन मरे आनी एक बोर्ड वाचलो. त्या बोर्डार कितें बरयल्लें? मोडे काडटल्या 500 म्हणून. हो मारो 100 खंय म्हजे मारो 500चेर मारलो. दोगूय म्हापशे गेले. सरकोस बोल्ली मरे मॅनेजरा मेळ्ळे. मॅनेजर आमकां सर्वीस बी कित्याक? तो मारो गोंयकारांक टॅक्निकल जाले आसा, क्लिनिकल मारना. कसली? म्हाजे सरकोशीन मारो खेते ना. तुमचे दोगां भितर जाता. हांवें तो पयलीं भोगले रे आनी सेल्वी तयार केलो. मॅनेजरान सांगलें पळय सेल्वी तुका पूण खेत्या कपडे येता आनी हेवटेच्यान तेवटे उडयो मारपाच्यो पुडये चुकोन सुद्दां मनशाचो आवाज काडप ना. मनशा आवाज काडलो सर्वीस गेली. सेल्वी मारो कांयच प्रॉब्लेम ना. हांगा ते मडगांव आपला म्हापसा बोडगेश्वरा फुडल्यान रे. आनी ते खेत्या कपडे चडयले. हो हेवटेच्यान तेवटे उडयो मारता. सेल्वीचो एक हात सुटलो मरे आनी हो वाघाच्या पिंजऱ्यान पडलो. हेज्यो बोबो मरे. वाचय म्हणून वाघ कितें म्हणटा तूं मेल्ले मारो बोब कितें मारता? हांवें डुप्लिकेटूय मारलो. म्हाजी सर्वीस वयतली मारो. वयते तरी डुप्लिकेटूय वेव्हार न्ही. आज वेव्हारूच तसो. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमचे आदरणीय मित्र बाब क्वाद्रू संघ आसात तांकां सगळ्याक मायमोगाचो नमस्कार करता. आणि जे ऑडियन्स आसा जे म्हणजे रुपाट अमूक करून म्हज्या सारख्या एका बारीक कलाकाराक तुम्ही येदे व्हडले हे माची मेळोवन दिल्या त्या सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार करता. आणि गोंयच्या पॉलिटिकल लिडर्साचो ताळो काडपाचो यत्न करता. सगळ्यांत पयलो आवाज गोंय राज्याचो. हांव सिनियरिटी लिस्टीन वता सारको. पयलो आवाज गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री, आदलो ऑपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे. डिसेंट मनीस. 75 इयर्स क्रॉस जाले ताका, पूण आजुनूय तोर रावता. जीन पॅन्ट घालता, टी शर्ट घालता. बूट खंयचे कंपनीचे? लोटो कंपनीचे. बाय कोणाकूय लुटू तो प्रश्न ना. बूट लोटो कंपनीचे. राणे म्हटल्यार म्हाका उडास जालो. म्हाजो पण एक फ्रेंड आहा तेजे सरनेम बाळे रे बाळे. बेगीन मारो पॉलिटिक्सान म्हाका चान्स आहा. आनी कित्याक VRS घेतले मारो. बेस्ट चान्स आहा तुका म्हणलें. कसो रे तुजी सरनेम कितें? सरनेम मारो बाळो जाल्यार म्हणलें चड चान्स आहा तुका. कसो काय मारो? आमी गोंयचें राजकारण सध्या कोण चलयता? गोंयचें राजकारण सध्या निस्तेच चलयत ना रे. कशें रे मारो? आमी आदलो ऑपोजिशन लिडर कोण? प्रताप सिंग राणो. तो तांबडो हो धवो म्हणलें. पयलींचो सावथ गोवाचो MP कोण? फ्रांसीस सार्दीन म्हणल्यार ताल्लो म्हणलें. आनी तूं म्हणलें बाळो. बेस्ट चान्स आहा तुका. वाच सगळ्यांत पयलो आवाज गोंय राज्याचो आदरणीय आदलो ऑपोजिशन लिडर सध्याचो MLA आदरणीय प्रताप सिंग राणे. आयच्या या कार्यावळीचे अध्यक्ष आदले मंत्री बाब एडवर्ड फलेर, जमलेले मान्यवर, तुमच्या पायान
उबो रावपाची ताकद ना तरी आमी इलेक्शनाक बसता. तो आवाज जरी टोटल व्हॉल्यूम टीव्हीचो वाडयलो तरी तुमकां आमचो आवाज आयकूंक येवचो ना. आमचे सगळे कातारीस ऑर्गनायझर आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या माझ्या भावां आनी भयणींनो, आज गव्हर्मेंटा कडेन नोकऱ्यो ना, सर्वीस ना, गोरवां पोसा. 2 दीस